लास्ट टायम येवन तुमकां कितें आश्वासन दिल्लें आनी आज परत आयले? आज कोणा बरोबर मिटींग जाली तुमची? कोण कोण तुमचे मिटिंगेक आशिल्ले हाजीर? आयज श्यामबाब आतां तुवें चल्ला त्या भाशेन आमची आयची मिटींग जाल्यार खूब बरी जाली. खूब म्हणजे एक बरी मिटींग जाल्या. कित्याक आयज आमचो आतां सर मवीन आहलोलो, मवीन गुदीन आहलो. मागीर आमचे गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड आहले, PWD तेणें आपोवन आहले. सो WD आहले, गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड आहले, हेल्थ आहले आनी हे आहले आमचे पंचायत आहली आनी STPD आहली. सो सगळे मेंबरांक जे पळय कोणा प्लस बिल्डरूय आसलो. सो ते आतां एक खूब मिटींग बरी जाल्या. आनी आतां मवीन सरान सांगला पळय त्या प्रमाणे मवीन सरान आतां आनी एक मनशाक आयज अपॉयंट केल्लो, गोविकर ताचें नांव. तो STP बीन पळयता, प्लस तो तेलंगणा आतां गेल्लो आसा म्हणजे तेजे STPचे हें तें करपाक. सो तें आतां मवीन सरान ताका आयज आपयल्लो आनी तेणें सांगलां म्हणजे आपण आतां STPचे पळयतलो आनी मवीन सरान तांकां 15 days टायम दिल्लो आसा. सो 15 days टायम दिल्लो आसा हें सगळें सॉर्ट आवट करपाक. आतां मेन म्हणटा तें आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल 24/7 इंटू उदक. ते गेल्या फावटी आमी तुमकां सांगलेलें पळय ते रिस्ट्रिक्ट करतालो पळय तें. सो तें आतां तेणी सांगलां मातशें आमकां बेर करा म्हणून. पळय आतां एज अ ह्युमन बींग आमी कॉपरेट करूंक सोदता. सो मेन म्हणटा तें आमकां सरान सांगलां तुमी मातशें कॉपरेट जायात म्हणून. सो आमी एज अ सोसायटी वील ऑल्सो कॉपरेट, कित्याक मेन दीस इज आवर इश्यू. ओके, एंड युजर्स आतां आमीच आसा. सो आमी म्हणजे ताका सांगलां जाता तितले बेगीन कर म्हणून. आनी सेकंडली मागीर STPचे जो प्रश्न आसा सो तें आतां गोविकर आयज सांजचो ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं येवन आख्खें सगळें चॅक करतलो की STP म्हणजे चोडोवपाक जाय वो ती आतां रिवॅम्प करपाक जाय वो कशी कॅपेसिटीज हे तेसो. आनी सायमल्टेनियसली आतां गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड आपणाचे आयज परफॉर्मन्स टेस्ट चालू केल्ले आसा फ्रॉम 9:30 AM ते सकाळीं. कितें परफॉर्मन्स? सो परफॉर्मन्स जेन्ना आमी परफॉर्मन्स टेस्ट म्हणटा पळय ते, सो ते आतां गोवा स्टेट पोल्युशनाच्या प्रमाणे त्यांचो एक प्रोसिजर आसता. सो ते आतां एक स्टेजीचेर ते सगळे उदकाचो सॅम्पल घेतले आनी टेस्ट करतले मागीर. आनी आतां PWDन जो केला स्टेटमेंट केला कांय कंटॅमिनेशन ना म्हणून उदकाक, ते कितें? पळय, सो PWD जेन्ना आतां आमी पळयलें आनी PWD कडेन आमी विचारलें आनी तेणी आतां ह्युमन रायट्साचे फुडें तेणी सारकें बरोवन दिल्लें आसा. तेणी आमकां क्लियरली सांगलां जें उदक पळय मिटराच्या पयलें येता तें सगळें कंटॅमिनेटेड ना म्हणून. सो तेंचें सगळें क्लियर टेस्ट. सो मिटराच्या फाटल्यान पळय उदक आसा तें कंटॅमिनेटेड आसा. तें खंयच्यान येता? सो तें आतां PWD धाडटा मिटराक. तो मिटरांसान मागीर तें आमचे ओएड टँक्सान एकठांय जाता, प्लस सकयली अंडरग्रावंड टँक्स आसा तितून एकठांय जाता. सो जेन्ना त्यो टँक्सूच सारक्यो ना, साफ करून नासल्यो, सो तेका लागून आतां कंटॅमिनेशन परतून जालां. आनी आतां श्यामबाब तूं विचारला त्या प्रमाणे आतां 8 तारखेर फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना आमची लास्ट टायम मिटींग जाली, 1 तारखेर मिटींग जाली तेन्ना 2 तारखेक हेल्थान बिल्डराक नोटीस धाडलेले टँक क्लिनींग करपाक. सो बिल्डरान तांकां परतून नोटीस धाडले की तेणें टँक क्लिनींग बीन सगळें केलां म्हणून आनी तेजे सगळे रिपोर्ट नेगेटीव आसा म्हणून. पूण तेणें आतां सॅम्पल्स कलेक्ट केल्ले पळय ते 26 आयले सॅम्पल्स कलेक्ट केल्ले. सो ते आतां तेणें सांगलें तेजे ते नेगेटीव येयले म्हणून. पूण जेन्ना आतां हेल्थाचे मनीस येवन स्वताचे हेल्थाचे मनीस येवन 8 तारखेर हेल्थान आतां इशू हें केला उदकाचे 8 एप्रील आतां तेणें उदकाचें पळय उदक कलेक्ट केलां आनी सगळे टँक ते आतां परतून पॉझिटीव येयल्या. सो आतां आमी परतून आतां फाटीं वयता की वॉटर इज नॉट फीट फॉर कन्जम्पशन परतून बॅक अगेन. आतां तुमी खंयचें उदक पितात? सो आतां आमी सेम बिस्लरी बीन तेच सगळे कंटिन्यू आनी बिस्लरीचें उदक आनी सगळे तापोवपाचे गॅस यूज करपाचे हेच सगळे आतां परतून तेच कंटिन्यू आसा. कितले दीस जाले बिस्लरीचें उदक पिता? सो आतां ऑलमोस्ट म्हयनो जालो मॅम. आयज सारको 13 मार्च पयली कॉमेस जाल्ली आमची आनी आयज सारको 13 मार्च जाले. पळय सारको म्हणल्यार ह्याच टायमार आमचे 1.5 कॉमेस जाल्ले. एक म्हयनो लागलो आतां सराक मेळपाक. जालो तुमकां. तुमचो आमदारान आज मिटींग आपयल्ली हांगा तुमकां. आमदार तुमचे कडेन जाणून घेवपाक तुमचे प्रॉब्लेम कितें ते मवीन गुदिनो थंय पावलो? हय ना थंय येयल्लो काय? ना, मवीन गुदीन थिंगा येवंक ना. आमच्या आजून लेगून आमी आतां परतून प्रश्न आमकां आतां तुका परतून सांगता. आयचो दीस लेगून आमच्या फकत सोसायटीन येयला पळय ते आमचे हेल्थाचेच येयल्यात. ते बाडे 16 आनी 26 लेगून हेल्थाचे आहले. कॅप्टन विराटो येयला 2 फाटी. कॅप्टन विराटोनूय आपणाच्या सायडीच्यान तोय ट्राय करता, तेणें खूब लेटरी बीन धाडला. आनी कमला सर येयला आमचो सरपंच डेप्युटी सरपंच ती येयल्ली मेंबर आनी ती एकूच टायम येयला. पूण कमला सर 2 फाटी येयला. आनी आमचो एकूच फाटी येयल्लो पळय तो तलाटी आनी कोणूच ना. सो टोटल सर आमची 328 फ्लॅट्स आसा आनी प्लस 45 शॉप्स आसा. सोसायटी आहा तुमची? ना, सोसायटी ना. सोसायटी ना? विदाउट सोसायटी कशी चलता? ओके, सो आमची आतां सोसायटी म्हणटा पळय ती बिल्डरान आमकां सोसायटी रेजिस्टर्ड केल्या 2023 सोसायटी रेजिस्टर्ड केल्ली. ओके, सोसायटी. पूण तेज्या उपरांत बिल्डरान आमकां कांयच हँड ओवर करूंक ना.
नो म्हणून आमकां तेणें एक अकाउंट्स दिवंक ना, नो म्हणून आमकां एक प्रॉपर्टीचे पेपर्स दिवंक ना, नो म्हणून कन्व्हियन्स डीड करूं ना, कांय ना. सो आमची सोसायटी 23 आहली, तितून ऑलरेडी आमचे 10 मेंबर्स लेगून आसात, ते लेगून रिजायन जाले. कित्याक जेन्ना पळय बिल्डराचे फुडें गेले सोसायटी मेंबर्स बिल्डरान काडले आनी घाल्ल्यो. सो आतां सद्याक आमी प्रेझंटली आसा पळय ते कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून. सो दॅट इज अंडर द एसिस्टंट सगळे एडिशनल. मेंबर आहा तुमचे हय, 5 बरें, एक सांग म्हाका तुम्ही समज कमिटी ऑफ तुमची एडमिनिस्ट्रेटर दिवना हय. तुमचे मेंटेनन्स आसता न्हू हय. तुम्ही फीज बा घेता ना सर, आतां एज पर तुज्या क्वेश्चना प्रमाणे सर, बिल्डर आमचे मेंटेनन्स करता टील 2028. But you are paying their maintenance? Yes, How we are- much you are paying per we are month? paying- Per year? How we are- much you are paying? 30,000 per flat. Per flat. Per flat, yes. So ते करता जाल्यार ते पयशे खंय वयता आता सर ते आता मेंटेनन्स करूंक जाय न्हू ते हय आता तुमकां देखून म्हणटा ते उदका PWD उदक दिता ते टॅपा कडेन हय सारकें. आनी फुडें ते तुमचे हेजे सो तेजे मेंटेनन्स जाता ते टांकयेचे बा कोण करता सो ते आता बिल्डर करपाचो सर. आता बिल्डर थंय फुड्याक आशिल्लो लुका आता बिल्डर तर फुड्याक आशिल्लो आनी हो माविन गुदिनो तुमचो आमदार आशिल्लो. आमदार तुमचे एक दीस पूण खबरी येवना, तुमी आमदाराक विचारलें कित्याक येवना काय म्हणून माविन गुदिनो. सर आता आमी 18 तारखेर ऑलरेडी मवीन सराक लेटर केल्ली. ओके, लेटर केल्ली आनी सर मवीन सरान आमकां एक होली सॅटर्डे आहलो त्या दिसा आमकां आपयल्ले 4:30 आमकां आपयल्ले सर. पूण आमी आतां मेंबर्स कोणूच प्रेझंट नासले सर, ताका लागून आमी वचपाक मेळोना सर पंचायतीन. पूण माविना तुमी आतां विचारलें, तुमी एक म्हयन्या उपरांत तुमी हांगसर आपयलो तुमकां, तेणें कितें तुमकां आन्सर दिलो कित्याक येवना काय म्हणून? ना सर, ते आमी कांय विचारूं ना. पूण आमी सर जनरली सगल्या कडेन विचारलेले आसा सर. आमी एक मनशाक टार्गेट करूं ना, वो एक कोणाकूच मनशाक सांगू विचारूंक ना की तुमी कित्याक. पण आमी डायरेक्ट मिटिंगेकूच सांगलेलें आसा ऑन रेकॉर्ड की आमच्या फुडें कोणूच येवं ना म्हणून सोसायटीत. आमी तें सांगलां कोण कोण येयल्ले आसा आनी म्हणजे आमच्या कडेन आनी कोणूच येवंक ना. आता किती एश्युरन्स दिला? एश्युरन्स कितें मेळ्ळो तुमकां? आतां एश्युरन्स म्हणटा ते फर्स्ट ऑफ ऑल हे आमचे सगळे इश्यूज आहा ते विदीन 15 डेज आयसान विदीन 15 डेज टायम सगळे सॉर्ट आउट जातले. आनी सेकंडली एक आनी एश्युरन्स दिला म्हणटा ते मवीन सरान मिस्टर गोविकाराक म्हणटा तेका कोण अपॉयंट. करो? हो आतां सर एकलो इंजिनियर आसा, सो तेजी गौतम पोकळे. ओके, गौतम सॉरी. सो तो आतां STP बीन सगळे चॅक करतलो. तुमी म्हणल्यार बिल्डर तुमचेर कंप्लेनी घालतात, डिफॉर्मेशन केसी घालतात, मागीर अटेम्प्ट टू मर्डर केसी घालतात. हे तुमी आतां माविन सराक तुमी सांगले बिल्डरा सगळें फुडें? सांगलें. बिल्डरान कितें सांगलें तुमकां? बिल्डराचो कांय जबाबूच नासलो सर. ते केसी फाटींग येवपाक लायला तुमी? हय सर, तेका आमी तेका कांय आन्सरूच ना सर. तेका कांय आन्सरूच ना. तेजो तेजे कडेन आन्सरूच ना सर. कित्याक आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी मवीन सरान तेकाय सांगलां की एज सून एज पॉसिबल तुमची सोसायटी हे कर म्हणून, सोसायटीक तुमी हँड ओवर कर. आनी कंपन्सेशन दिवपाक लायला? आनी कंपेन्सेशनाक आमी ते सांगलेले कित्याक आमचे खूब लोक हे बीन आसा म्हणून. सो बिल्डरान सांगलां आपण आतां कंपेन्सेशन दोन वर्सांचे चॅक उरले त्यो आमकां सगळ्या सोसायटी मेंबराक परतून दितलो.